की हें जावपाकूच शकना. थोड्यांक दिता हें जावपाकूच शकना. फ्री कोटा सुद्दां फ्री सो तेंकां फ्री कोटा दिवपाकूच शकना न्ही, जावपाकूच शकना. कारण आमी तो म्हाल आमकां तितलो त्या रेशन कार्डा खातीर तो इल्लो आसा. तितलोच म्हाल तो इल्लो एक्सेस येवना. एक्सेस येयलो जाल्यार आमी फ्री दिवपाक शकता. काल न्हू PHH होल्डर वाल्यांकूच तेंकांच म्हणपालो तेंचो 5 फ्री जो दिल्लो आहा तेणी म्हणपालो तेंकां रेशन कार्डाचो दिवना. आतां तो जर तो व्हरपाकूच जर येवना तो तेच्या कितें गळ्यान घालतलो ना न्ही रे. आनी अजुनूय तो टायम आसा न्ही. 21 तारीख आमचो लो. 21 तारीख नंतर तुम्ही ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी उलोवपाक शकता. आनी ह्या सगळ्या गोष्टींतल्यान थोडोसो सहकार्य करप म्हाका दिसता हें खूब. आनी पयलीं जाणून घेवप PHH म्हळ्यार कितें, APL म्हळ्यार कितें, AAY म्हळ्यार कितें, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जाणून घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. लोक अननेसेसरी तिडकवतात आनी आपल्याचेर तें ओडून घेतात. खरें म्हळ्यार ते एन्टायटल्ड नासतात. आतां हो विशय कित्याक जाला, हो लॉकडावना खातीर जाल्लो आसा. पूण हें सुरळीत व्हरपा खातीर म्हजे थोडेशे प्लॅन्स हांवें थोडेशे घातिल्ले आसा. इट वील कम एट द रायट टायम. APL चडशे आमकां बी फोन हय, पंतप्रधान गरीब अन्नदान योजना ती आमी ऑलरेडी सुरू केली 8 तारखेच्यान. BPL BPL नाही का? कांय हेजेर मेळना चुकीची गोष्ट. कोणी जर मेळना न्ही. आतां 2 गोष्टी आसात तातूंतल्यान. आतां म्हज्या रिकॉर्डा प्रमाणे कालचो न्ही परचो रिकॉर्ड 52.22% लोकांनी आपलो म्हाल उबारलो आनी ओन्ली 5 दिसां भितर. आनी तितूंतल्यान 2 दीस जाल्ले आसा आतां. प्लस आनीक 2 दिसान म्हाका दिसता 100% हे लोक कंप्लीट जातलो. पण हे कोणा APLाक PHH आतां BPL ना. BPL इज इक्वल टू PHH म्हणजे प्रायोरिटी हाऊस होल्ड हेंकां. आनी AAY अंत्योदय जें आसा पळय न्ही ते कार्ड होल्डराक म्हणजे पिंक कार्ड होल्डराक म्हणपाक आमी शकता. ऑलरेडी हें चुकीची गोश्ट आसा. दुसरी गोश्ट कशें आसा न्ही, आमकां फेर प्रायस शॉप ओनर्स जे आसात तेंचे कडेन थोड्यां कडेन जागो कमी नासल्या कारणान तेंच्यांनी अजून उबारुना, गोदावांतल्यान व्हरोना. आतां ती रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? ती रिस्पॉन्सिबिलिटी फेर प्रायस शॉप ओनर्सांची, बरोबर न्ही. पूण आमी तांकां 21 सुद्दां स्टेटाचो रेग्युलर जो कोटा जो आसा तो उबारपाची तांचेर अजुनूय संदी आसा आनी तो कोटा तांच्यांनी ऑलरेडी उबारलेलो आसा. As announced by Honorable Prime Minister, this lockdown has been extended till 3rd of May, and Indian Railways has also taken precautions to, in the wake of this COVID-19 to cancel the trains till 3rd of May. All the trains, let it be Mail Express or premium trains or passenger trains, all trains are cancelled. Only freight trains carrying essential goods like roll-on, roll-off service of Konkan Railway, they will be plying on the Indian railway system. No passenger can book or cancel their ticket. If they are holding a proper journey ticket, they can cancel it in the month of June as well. And railways have given that facility to cancel those tickets till June 30th. So passengers need not worry. They need not rush to the station for cancellation of tickets. Instead, they can cancel the tickets in the month of June. Likewise, railways have also stopped booking of fresh tickets like reservation of tickets till 3rd of June. Passengers will be able to book the tickets once they are opened in PRS. Now at the railway stations as well, we have stopped booking or cancellation of any tickets. स्वाती गावंडे उलयता. तशेंच आयज आमी हांगा बोरगांव फूल विलेजान सॅनिटायझेशन केल्लें आसा. तशेंच आमकां फायर सर्विसच्या ऑफिसरान बरें सपोर्ट केल्लें आसा. 2 दीस पयलीं गाडी येयल्ली पूण तेंचे कितें टचचेर प्रॉब्लेम जालो गाडयेक, गाडी मोडली म्हणून तेंच्यानी आयज आमकां परत गाडी दिली आसा. आनी आमी सगळे जाण आमच्या वॉर्डार रावून सगळ्यांनी आपआपलें सॅनिटायझेशन करून घेता. तशेंच हांव फायर सर्वीस ऑफिसर आमचो दिलीप गांवस सराचे थँक्यू म्हणटा. आनी तेंचे सगळे टीम वर्क जे काम करता तेंचे कर्मचारी आहा तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. लोकांनी आमकां असो सपोर्ट करचो हो कर्फ्यू फुडें कंटिन्यू करपाक. आमी कोरोना व्हायरसा पासून आमी सेव जातली अशें केल्यार.